राज्यात मायनिंग लीज ऑक्शनाच्यो हालचाली सुरू। सुत्रांप्रमाण 17 ऑगस्टाक एका मायनिंग ब्लॉकाची पावणी प्रक्रिया जाता सुरू। पावणेचे प्रक्रियेक लागतले 60-70 दीस। एनडीएचो जगदीप धनखड भारताचो नवो उपराष्ट्रपती। 725तली 528 मतां। यूपीएच्या मार्गरेट आल्वाक पडली 182 मतां। 15 बाद। 11 तारखेक धनखड घेतलो सोपूत। कोट्यांनी रुपयांची दाळ साखर पेड्ड्यार। गोवा फॉरवर्ड आरजी आक्रमक। सरकार म्हणटा चौकशी करता। विजय म्हणटा मंत्र्याचेर कारवाय करात। गोविंद चौकशेक तयार। चौदा म्हयन्याच्या चलयेचो खून करून आत्महत्येचो यत्न केलो म्हूण आवयचेर आरोप। चिखलेचे बायलेन जुवारी पुलावेल्यान मारिल्ली उडी। डीबीएलच्या कामगारान केली साल्वार। माशेल खांडोळा सेप्टिक टँकान पडलो गवो। 4 वरां अमृत सिंग आनी वांगड्यांचे रेस्क्यू ऑपरेशन। टँकांतल्यान भायर सरताच गवो परत रानांत। लोकांक तोपी घालूंक ऑनलायन फ्रॉस्टरांच्यो वेगवेगळ्यो आयडिया। फेक व्हॉट्सॲप अकाउंटांतल्यान मंत्री अधिकारी सुटूंक ना। 2 सिम कार्डवाले फ्रॉस्टरवाल्यांचे टार्गेट। आणि सरकार विलिनीकरणाच्या नावार मुळाव्यो शाळा करता बंद। सरकारी शिक्षण क्षेत्र प्रायव्हेटाचे भरीक आरजीचो आरोप।